नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फाल्यां सुप्रीम कोर्टात मायनिंग लिजांचेर सुनावणी दनपार सांजेच्या सत्रांत मायनिंग केस लिस्टार मायनिंग बेल्टांतल्यो 40 पंचायती गोंय सरकाराची SLP कोर्टा मुखार गोंयकारांची नजर। वेदांताची मायनिंग लीज केस फाल्यां सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकार म्हणटा लीज हक्का विशीं 23 वर्सां आदली सिव्हील केस आदी तडीक लायात ना जाल्यार कोफू जावं। गोंयांत कोरोनान एकाच दिसा 7 गेले, दुयेंती 12,000 तेंकले, चवथीच्या तोंडार हुस्को। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊचेर प्लाझ्मा उपचार, एम्साची स्पेशल मेडिकल टीम फाल्यां गोंयांत। सरकारी आशिर्वादान ड्रग्सांचो धंदो, विरोधकांचो हल्लाबोल, मुख्यमंत्री मंत्री आमदारां बरोबर मुखेल आरोपी एक्टर झावेरीचे फोटो व्हायरल, मोठ्यांचे लिंक, मंत्र्यांचे खुलाशे, पुलीस उस्तितात आदल्यो पार्ट्यो। कांय पंचायती कामां करिनासतना कांय लोकांची बिलां फारीक करताल्यो, नवे सर्क्युलरान असले वेव्हार बंद, टेक्निकल सँक्शनाक वेळ वचचो ना, पंचायत मंत्र्याचो खुलासो। आनी 11 पालिकांची वेंचणूक बद्द फुडल्या वर्सा 18 ऑक्टोबराची वेंचणूक 3 म्हयने फुडें धुकल्ली। गोंय वेंचणूक आयोग म्हणटा जीव पयलो, अरिश्टाची परिस्थिती पळोवन वेंचणुकेचें शेड्यूल। फाल्यां मंगळारा गोंयची म्हत्वाची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टांत सुनावणेक। हे केशींत पार्टी करून घेवचे म्हूण मायनिंग बेल्टांतले 40 पंचायतींनी केल्ले अर्जाचेरय कोर्ट कितें तें थारायतलो। वेदांतान लिजाच्या काळा विशीं कोर्टांत केल्ले SLPचेर आपली SLP जोडची म्हूण गोंय सरकारानय कोर्टांत अपील घाल्या। गोंय सरकार, मायनिंग कंपन्यो, डिपेंडंट आनी गोंयकारांची सुनावणेचेर नजर। वेदांतान केल्ली SLP सुप्रीम कोर्टात मंगळारा दनपारा जेवणा उपरांतचे सत्रांत सुनावणेचे वळेरेंत बोर्डार आसा। जस्टिस DY चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आनी किनथ जोसेफ हांचे खंडपिठा मुखार ही केस सुनावणेक येता। हे SLPचेर सुनावणे आदी कोर्ट गोंयचे 40 पंचायतींनी केल्ल्या अर्जाचेर तशेंच गोंय सरकाराचे SLP विशीं कितें तें थारायतलो। गोंयच्यो पंचायती कोर्टा मुखार मायनिंग बेल्टांतली परिस्थिती मांडपाक सोदतात। Along with tomorrow's main matters, there are 2 applications which are also coming up. One is our application saying that our review application has to be heard along with the SLPs filed by Vedanta and Fomentos. The second application is by the panchayats for implement. So these 2 applications, we will have to wait and watch what the court is doing about these 2 applications tomorrow. Thirdly, insofar as review applications are concerned, our application to tag it along with the cases of Fomentos and Vedantas, those applications will have to be considered by the court, and our review will have to be heard if our request is accepted by the court along with this SLP. So this will be the initial and preliminary things which will be there before the Supreme Court, and after considering this, the Supreme Court may take the matter tomorrow on merits or may fix a date for hearing this matter. हेर राज्यांनी मायनिंग लिजांचे 2दा रिन्यूअल केला जाल्यार गोंयांक फकत एकदाच लीज रिन्यूअल करपाक मेळ्ळ्यात म्हूण गोंय सरकाराचो रिव्ह्यू याचिकेत आर्ग्युमेंट। There are several issues which we have raised in the Supreme Court. The main issue that we have raised in the Supreme Court is that insofar as the rest of the country is concerned, there are 2 renewals in respect of all mining leases, whereas insofar as Goa is concerned, we have got only 1 renewal. Therefore, Goa is treated differently than the rest of the country. If there is one law, under one law, we cannot be treated separately. We should be given the same benefits which benefits are given to other states. This is the most important argument which we are making before the Supreme Court. Second argument which we are making before the Supreme Court is that the amendment to the NMDR Act which was taken place in the year 2015, that has not been properly considered by the judgment of the Supreme Court, and that has to be reconsidered by the Supreme Court. These are major 2 points which we are going to argue before the Supreme Court. हे 2 अर्ज दाखल करून घेवपा विशीं निर्णया उपरांत कोर्टान
मेरिटाचेर मायनिंग केसीचेर सुनावणी घेवपाचें थारायलें जाल्यार गोंय सरकार पुराय तयार आसा म्हूण एजीन सांगलां. Basically, we are prepared to argue the matter entirely if the court is ready to go ahead with the matter. On the side of the government, we are fully geared up to argue the matter. We have heard that the matter are being taken up by physical hearing at some point of time by the Supreme Court, and let us see what the Supreme Court is saying insofar as our cases are concerned. If it is being taken up by video conferencing and virtual hearing, we are absolutely fine with it. If it is being taken up by physical hearing also, we are prepared for it, and we want to argue this matter at the earliest, and it will be argued at the earliest. There will not be any delay on the part of the state to hear this matter. कोर्टा मुखार गोंय सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडटलो. वेदांता खातीर सिनियर एडवोकेट हरीश साळवे, गीता बाला पुरुळेकरा खातीर एडवोकेट श्याम दिवाण जाल्यार गोंयच्या पंचायतीं खातीर विकास सिंग सुप्रीम कोर्टात उबे रावतले. गोंय सरकार, मायनिंग कंपन्यो, मायनिंग डिपेंडंट आनी गोंयकारांची हे सुनावणेचेर नजर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्ट वेदांताची मायनिंग लीज केस फाल्यां घेता. 2015 केल्ले MMDR कायद्याचे दुरुस्तेचे फाटभुंयेर मायनिंग लिजांचे मुजतीचो वाद तडीक लावचो म्हूण ही याचिका. 1998तले लीज कन्सेशना विशीं सिव्हील याचिकाचेर सुप्रीम कोर्ट निकाल लाय मेरेन गोंयचो मायनिंग प्रस्न तडीक लागचो ना अशें केंद्राचें मत. मायनिंग कन्सेशनाच्या टायटल हक्का विशीं धेंपोची सिव्हील अपील 1998 सावन सुप्रीम कोर्टांत आसा. 1987च्या मायनिंग लीज एबॉलिशन अँड डिक्लेरेशन कायद्याच्या संविधानीक वैधतेविशीं 1998 सावन VS धेंपो मायनिंग कंपनीची सिव्हील अपील सुप्रीम कोर्टात निकालाक आसा. हे सिव्हील केशीचेर निर्णय लाग मेरेन गोवा फाउंडेशनाचे मायनिंग केशींत दिल्ले आदेश पुरायपणान लागू करप शक्य ना. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान सिव्हील केस जाता तितले बेगीन तडीक लावची म्हूण फेब्रुवारी 2019 केंद्र सरकारान इंटरलॉक्युटरी अपील घाल्या. मायनिंग लीज एबॉलिशन एक्टा खाला टायटल आनी मीन लिजांचे काळाचे वैधतेविशीं निकाल प्रलंबीत उरल्यार कोफुसांवां जातली. घडये मीन लीज धारकांच्या फावरात ती वचूंक शकतात म्हूण केंद्रान आर्ग्युमेंट घाल्लो. मूळ टायटलाचे वैधतेची प्रकरणां कोर्टांत अजून अनिर्णीत आशिल्ल्यान गोवा फाउंडेशनाचे केशींच्या निकाला प्रमाण नव्यान लिजांचे वांटप जाल्यार पसून खंड लिजांच्या अधिकारांचेर सदांच कोफुसांव उरतले म्हूण कन्सेशन एबॉलिशना विशीं प्रलंबीत सिव्हील केशी बेगीन तडीक लावच्यो म्हूण केंद्रान सुप्रीम कोर्टांत अपील घाल्या. सिव्हील केसी प्रलंबीत उरिल्ल्यान ताचो गोंयकार आनी गोंय सरकाराचे तिजोरेक मोठो फटको बसला म्हूण केंद्रान सुप्रीम कोर्टांत घाल्ल्या एफिडेविटांत म्हणला. गोंयचे मायनिंग चालीक लावंक सरकार कितेंय पावल उखलतलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक लीज कन्सेशन एबॉलिशन आनी लीज वाद पयलीं तडीक लावचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी नॅक्ससान गोंयांत ड्रग्स बिझनेस चलता. मुख्यमंत्री BJPच्या आशिर्वादान ड्रग्साचो धंदो तेजींत. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचो हल्ला बोल. क्रायम ब्रांचीन वागातोर रेड मारून रेव पार्टी फोडली. बॉलिवूड एक्टर बिझनेसमॅन कपिल झावेरी सांपडलो. ताचे मुख्यमंत्री कांय आमदार मंत्र्यां बरोबर हार तुरे घेवन फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल. आतां जो तो खुलाशे करूंक धांवता. झावेरीच्या फोनार मोठ्या मोठ्याचे लिंक सांपडल्यात. आदल्यो रेव पार्ट्यो पुलीस उस्तितात. मुख्यमंत्र्यांक मेळून गेला. राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांकां मेळून गेला. म्हज्या शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकांय मेळून गेला. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पयलीं मिकी म्हणटालो ड्रग्स वाल्यांचे राजकारण्याचे मिकी पाशेको म्हणी संबंद आसा. राजकारण्याचे न्ही हांगा सरकारूच ड्रग्स चलयता काय अशें आतां दिसलां. ड्रग्साचे वेवहार सरकाराच्या आशिर्वादान चलता हे कालच्या ह्या भानगडी वयल्यान दिसून आयला. मुख्यमंत्री BJPच्या आशिर्वादान ड्रग्साचो धंदो खंय तेजीत. हो BJPचो व्यवसाय जाला. BJPचो कुटुंबीक म्हणजे BJPचो फॅमिली बिझनेस हो जाल्लो आसा आनी त्या हेजेर BJPन केन्ना डिनाय केले ना. BJPची गव्हर्नमेंटांनी केन्ना डिनाय केले ना आनी आमी ते एविडन्स प्रूव्ह केल्ले आसा. परत प्रूव्ह केल्ले आसा. सो कोस्टल बेल्टान कंप्लीट BJPच्या ऑफिस बेरराच्या ब्लेसिंगान आनी खास मुख्यमंत्र्याच्या जो होम मिनिस्टर आसा तेज्या ब्लेसिंगान तेज्या गायडन्सान
हे सगळे सामके सर्रास चल्ला. काल जो अरेस्ट जाल्लो आसा ते जर पळयले तुमी जाल्यार हितून कशें करून हे ड्रग्साचे बिझनेस एक्सपर्टां हाडून प्रमोशन करतात गोंयांत. म्हणजे ही ड्रग्स पार्टी काल जाली, ड्रग पार्टी काल जाली, त्याचे ब्लेसिंग घेवपाक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा आनी हे हांगा सेटिंग जाला. आनी सेटिंग जाता आसतना तांगेलो पयलींचो अध्यक्षूय आसा. वागातोरची रेव पार्टी एक्सपोज जाली आणि मुखेल आरोपी बॉलिवूड एक्टर बिझनेसमॅन कपिल झावेरीचो मुख्यमंत्री धरून आजी माजी आमदार मंत्र्या बरोबरचे हार तुरे घेऊन फोटो सोशल मिडियार व्हायरल जावंक सुरू. ताचेर मुख्यमंत्री आणि मंत्री गोविंद गावडेचे खुलाशे आयले. मंत्री गोविंद म्हणटा कोऑपरेटिव्ह मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटीचे उक्तावणाक आपोवंक म्हूण खंय झावेरी मायात आपले कडेन आयिल्लो. आनी हो जो झावेरी म्हणटा तो कोण जो मनीस जो आसा तो म्हाका एक 3 म्हयने पयलीं मेळिल्लो आशिल्लो. And he has come to invite me as a chief guest to inaugurate the Tirumala, the multi-purpose जी bank आसा ताची ब्रांचेचे कलंगूट का थांदोलीचे उद्घाटन करपा खातीर तो म्हाका इन्सिस्ट करपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो. बीच लायनींचेर नित्यान पेट्रोलिंग जाय म्हूण मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. Round the clock, especially on Friday, Saturday, Sunday, we need to keep strict vigil on the coastal belt. We have to keep strict vigil also on the interiors, because there are interior places where there are some guest houses, resorts, which are actually shut for general public, but still there are parties being organized in the name of some birthday party, some other function. Means क्रायम ब्रांचीन कपिलाचो फोन तपासल्या उपरांत हाय प्रोफायल लोक ताचे कॉन्टॅक्टान आसा म्हूण दिसून आयला. ह्या आदी अश्यो रेव पार्टी जाला काय म्हूण पुलीस तपासतात. ही पार्टी कशी ऑर्गनायज केली, फॉरेनर चलयां बायलांचे हे पार्टेत कितें काम, पार्टेत आयिल्ल्यांकडच्यान कितले पयशे घेतला, ड्रग्स खंयच्यान आयले तेय तपासता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोरोनाचे दुयेंती 12,000 तेंकले. चवथीच्या तोंडार कोरोनाचे केशी वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्को. आदलो एसपी टोनी फर्नांडीस पॉझिटिव्ह. ताका जीएमसीत आयसीयूत एडमीट केला. ताची घरकान्न कोरोनान गेली. पर्वरे सांखळे कोरोना केशींक परत नेट. मयाय शेकडो पार. मडगांव परिस्थिती हाताभायर. केशी 450 तेंकल्यो. कोरोना दुयेंसांतल्यान भायर सरिल्ल्या जुवारी नगरांतल्या जुवारी एग्रोचे कामगार परत कामाक. कंपनीन 100 कामगारांक रावपाक क्लब हाऊस वाठारांत वेवस्था केल्या. सो जाला कितें ते लोक कंटेनमेंट झोनान आशिल्ले. आमचे सादारणपणे 350 पैकी 150-150 लोक कंटेनमेंट झोनान आसा. सो गव्हर्मेंटाचो रूल कितें आसा, कंटेनमेंट झोनान भायर येवपाक जाय. ओके, दॅट इज नॉट अलाउड. सो देरफॉर वॉट दे सेड, जे लोक पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह जाल्या पळय तांकां अलाउड आसा. सो आतां जे कोण आमी दवरल्या पळय जे किसान क्लबान रावपाक, दे आर दोज पीपल जे पॉझिटिव्ह जावन आतां नेगेटिव्ह जाले ते. बट दे वर लिव्हिंग कंटेनमेंट झोन अर्लियर. हां, दोज आर लिव्हिंग इन द कंटेनमेंट झोन बिकॉज ऑन दॅट कंडिशन दे आर अलाउड टू गो आउट. So there police checks whether the people are gone out of the containment zone, whether they are positive or negative. They are checking that, verifying that. चिखले पंचायतीचो एक स्टाफ कोरोना पॉझिटिव्ह. पंचायत 5 दीस बंद. आतां कळोन येयला आमचो एक स्टाफ ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हूण आनी तेजो घोवूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हूण 5 दीस बंद दवरपाक केल्या. कित्याक लोकां लागून, कित्याक आमचो एक स्टाफ जालो म्हणल्यार हेराकूय चान्सीस आसूंक शकता पॉझिटिव्ह जावपाक. सो हांव डॉक्टरा कडेन उलयलो. डॉक्टरान म्हाका सांगलां एक 5 दीस सगळें सांग म्हूण, सारकें प्रिकॉशन घे, घरा रावय म्हूण. दाबोळे विमानतळार पॅसेंजरांक इम्युनिटी बुस्टर काडो दिवपाची मोहीम. Why not as a gesture to them to boost their immunity and let them feel comfortable besides all these things. as sir has said कि हम सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो हमने फिर अपने स्टेक होल्डर्स के साथ हैंड होल्डिंग किया, प्लैनेट हॉलीवुड को अपने साथ जोड़ा और हमने इस सिस्टम को आज स्टार्ट किया है जिसमें ये जितना भी काढ़ा है, जितने भी हमारे अराइविंग पैसेंजर्स हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. The Dabolim airport has done extremely well. It is comparable to the best practices in the country and passengers arriving, departing are very safe. सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकरान सावड्डे धारबांदोडा दाबाच्या लोकांक इम्युनिटी बुस्टर टॅबलेटी वाटल्यो. पूनम जय आनंदवाडी अमेय शरद नाईक संतोष सुजय. दाबे 70तले कंटेनमेंट झोनातल्या लोकांची फुडल्या म्हयन्यात चवथ.
मामलेदाराचे देखरेखीत थंयच्या लोकांक राशन पावयलें. आमकां कितें गांवकारान कितें सांगलां, चवथ आमी नेक्स्ट मंथ करुया म्हणून. कित्याक ना जाल्यार चवथ आमी केली जाल्यार ती परत पॉझिटिव्ह मेळटले. नेगेटिव्ह आसा पळय ते पॉझिटिव्ह मेळटले आनी लोक एकठांय जातले. ताका लागून तेंच्यांनी कितें गांवकारान सांगलां बेस्ट ऑप्शन नेक्स्ट मंथ करुया म्हणून. आनी आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकां ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा. आमची SOP कितें आसा न्ही ते डिस्ट्रिब्युशन करतना पाळपाक जाय. जे डोर टू डोर ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊचेर कोविड उपचार चालू केल्यात. आयतारा राती सावन ताचे खातीर प्लाझ्मा दाते सोदताले. सोमारा ताका प्लाझ्मा घालो. भाऊ सध्या हाय फ्लो नेझल कॅन्युला ऑक्सिजनाचेर आसा. ताका सध्या देखरेखी खाला दवरला. मंगळारा एम्सांतल्या दोतोरांची टीम गोंयांत पावता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन भाऊच्या भलायकेची खंय डे टू डे अपडेट घेता. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. अठरा ऑक्टोबराक जावपा आशिल्ली पालिकांची वेंचणूक 3 म्हयने फुडें धुकल्ली. राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें. कोरोनाचे अरिश्टा आदीं सरकारान फोंडे सांखळे सोडून हेर 11 पालिकांची वेंचणूक 18 ऑक्टोबराक घेवपाचो प्रस्ताव आयोगाक धाडिल्लो. कोरोनात वेंचणूक म्हूण बोवाळय पडलो. आतां वेंचणूक परिस्थिती पळोवन फुडल्या वर्सा ZP वेंचणूकोय हुमकळ्ळ्यात. That it is just not advisable to go ahead with the election because democracy, we know, is for the people, by the people and of the people. So we don't want people to come to risk and their life should not be compromised from going ahead with the election process. So we thought it prudent to postpone the fixed election by 3 months. So Election Commission today announces the postponement of general election to 11 municipal councils, which was fixed on 18th October. We postponed it by 3 months. Poll, which was fixed on 22nd March, we could not hold the poll. So we have postponed that date also. And we have not taken any fresh call when to hold that polling, which was postponed. Sir, if situation improves, is State Election Commission prepared to hold both LP and municipal polls simultaneously? Yes, that's on the same day? Yes. You are prepared? Yes. कांय पंचायती कामां करिनासतना कांय लोकांची बिलां करताल्यो. नव्या सर्क्युलरान असले वेव्हार बंद जातले. पंचायत खातें सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक सोंप्यो करूंक सोदता म्हूण पंचायत मंत्री माविनाचो खुलासो. पंचायतीचे अधिकार तशे उरतले. तांचो धांवपळीचो भार पंचायत खातें टॅक्निकल सेला वरवीं उणो करता म्हूण माविन सांगता. टॅक्निकल सँक्शनाक आदीं खंय वेळ वतालो तो आतां वचचो ना. तुजे टेक्निकल सेल तुझे ओन डिपार्टमेंटान आसा. सरपंच हैज टू ओनली गो टू BDO and then the technical cell. Then they forward the file there. Tendering त्यांच्या हातीन आहा. ओके, वर्क ऑर्डर त्यांच्या हातीन आहा. बिल सुद्धा पेमेंट जाता तेन्ना मागीर सँक्शन येतकच त्यांच्या हातीन आसा. सो हुंचे वयल्यान त्यांचे पावर आमी काडला. Works up to 2 lakhs will be approved by BDO. This will not even come to technical sanction. Above 2 lakhs will go to technical sanction. This is, we are purely following CPWD manual and also Central Vigilance Commission guidelines. There are some panchayats, I don't want to name them, but if necessary in future I will produce with evidence. They used to do work, without doing the work, bills used to be certified by certain people sitting in the office.
This practice will totally stop as a result of the technical side. Nobody will dare to take the chance. चवथ 4 दिसांचेर तेकली तशी गांवांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवन तयार. मुर्त्याचें फिनिशिंग जाल्लां. अंदू कोविडाक लागून रंग उसरा पावलो. खर्चूय मातसो मायज. मात लोकांचें अर्थीक गणीत हालिल्ल्यान मुर्त्यांचो रेट वाडप बरोबर जावचें ना म्हूण मुर्तीकारांनी थारायलां. वळवयचे गणपत श्रीपाद कामतीची चित्रशाळा. माझे सगळे 240 सुमार आसा. सगळे वळवय सावयर सातेरी भट येऱ्या सुद्दां व्हरता अशें. ह्या गांवांत वळवय सगळे टोटल म्हाजेच आसता. सगळे रेडी जाले. तशें लोकांनी तशें कांय करूना. चड व्हडलें हें करपाक हय मातशें व्हडलें करेन. ह्या वर्सा मातशें ल्हानूच दवरलें. पूण लोकांचो तसो रिस्पेक्ट तसो आसा रे. रिस्पॉन्स आसा तसो. म्हणजे उमेद आसा तेजी आजून हे करिना. एक जालो आनी मातशें रेटू वाडयलो हेंच्यांनी. रंग बी तसो मेळनासलो न्हू पयलीं आतां येवपाक लागलो. पयलीं स्टार्टिंगेक कांय नासलो रंग. तशें आमी वाडूंक शकना न्हू कित्याक लोकांचें पळोवचें पडटा न्हू. म्हणून सगळ्यांचें हें हाडलें आसा. ह्या वर्सा आसा त्या प्रमाणे रेट तसोच घेवचो पडटलो. तो हांगाच्यान धरता. वाडोवपाकूय बरें दिसना कित्याक आसा तशेंच. म्हणजे पयलीं आमी कितें आतां भात दिवन व्हरताले न्हू लोक. पयलींची आमची परंपरा तशी आसली. भात हाडटाले आनी लोक व्हरताले. मागीर ते आतां सगळीं आतां नोकरी करपाक लागले म्हणटकूच मागीर तेंच्यांनी पयशाचेच ठरयलें. आतां चडशे लोक पयशानूच व्हरता अशें. आमच्या वर्सान हांगाच व्हरता गणपती पळोवपाक येयलो प्लीज सांगचें पडटा हिंगा मातशें. आनी नंबरी घालतना वयता अशें. ओके तुमी पयलो आतां गणपती? आतां पयलो. सिलेक्ट केलो? सिलेक्ट केलो. ओके आनी व्हडली मूर्ती आसा धाकटी आसा? तुमकां धाकटी हांगा माथ्यार व्हरून पावयता म्हणून धाकटी धाकटी. सो दर वर्सा तुमी अशें पयलीं येवन ते सांगता तेंकां? हय सांगता. पळोवन वयता आमचें. जर पेंट चेंज करपाक जाय सांगूंक मेळटा मागीर. आनी अंदू कशें कितें आसा चवथीचें म्हणजे वातावरण? चवथी पळय आतां भटजी येतले काय ना आतां खबर ना न्हू आतां. मेळावले IIT जावंक दिवचे ना थळाव्यांचो निर्धार. लोकांनी थंय वन महोत्सव केलो. स्वतंत्रताय दिसाच्या संदेशांत भारताचो काश्मीर कापिल्लो नकाशो दाखयला म्हूण बायलां काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कोतिनो आड फातोड्ड्या पुलीस कागाळ. प्रतिमा म्हणटा मुद्दम करूं ना. माफी मागल्या. आमदार सोपटेन पारशे गणेश पुजेचें साहित्य वाटलें. अनलॉकांत गोंयभरच्यो खबरो. मेळावले वन महोत्सव जालो. IIT जावंक दिवचे ना म्हूण निर्धार. आमची IIT जो जागो दिवपाचें ठरयला आमच्या गव्हर्मेंटान थंय. वर्सां कितलीं वर्सां जालीं आमी हांगा झाडां लायता आमी तांकां पळयना. हे झाडांचेर आमी जगता. ती झाडां आमचेर जगना. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही झाडांचे तुमी कत्तल करचे न्हय. पळयात कितलीशींच झाडां लायल्या आमी आनी आजुनूय लायत आसा आनी हेज्या फुडें लायत वयतले. 100 नी लाखांनी झाडां हांगा अशीं आसा जी आमी आमच्या आज्या पणज्यांनी लायिल्लीं आसा आनी तेजी आमी आतां हांगा कॅर घेता. ही IIT हांगा जावंक जायना अजिबात. जायत जाल्यार आमी खंय तरी देशार वयचें पडटलें. तेन्ना ही आमची झाडां पेडां ही राखलेलीं आहा आज्या पणज्यान. ही कडेन काडपाची ना. ही IIT हांगा जावपाची ना. ताका लागून हांगा IIT जावंक जायना. कोणूय येयलो जाल्यार हांगासर आमी ताका घेवचें ना. आमची जबरदस्ती आहा. आनी जरी आयकना जायत जाल्यार आमी जिंकू किंवा जगू किंवा मरू ह्या युद्धाक आमी सुरू जातले. आनी सगळे लोक तयार आहा. बाकीचे लोक जे आसा ते आमचे सगळे तयार आहा. भारताचो नकाशो चुकीचे पद्दतीन दाखयलो म्हूण महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा आड कागाळ. See, the designer cannot be a mistake on part of the designer, because when you put a map on the page, you cannot have a map without Kashmir to be downloaded on any Google or any software for that matter. There are specific efforts required to really erase this map, and this will be done by the designer only on the instruction of someone. That it was not drawn by me. The map was not drawn by me.
इट वॉज डिझायन बाय अ यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट जो वरद मार्दोलकर आसा ताजे ग्राफीक डिझायनरान केल्लो तो पोस्ट आनी आफ्टर नोईंग दॅट इमिजिएटली आय हॅव एक्सप्रेस्ड माय रिग्रेट्स. I have asked for an apology. I already expressed my regrets and I told also that it was not done intentionally to hurt anyone. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन पारशा गणेश पुजेचे साहित्य वाटले. कितें कितें आमकां जाय पळय तेंच्यांनी आमकां उपलब्ध करून दिल्लें आसा. तेंच्यांनी पयलीं शेतकऱ्यांक लागून झाडे दिल्ले आसा, तशेंच बियाणे दिल्ले आसा. तशीच भाईन आतां कितें केलां, झाडां वाटल्यात. त्याच बरोबर आयज तेंच्यांनी चवथीक लागून हे आमकां एक बॉक्स दिल्ले आसा. तेंच्यांनी फूल ना पाकळी थंय आमकां सगळ्यांक मदत केल्ली आसा. आमच्या चोनसायच्या शेतकऱ्यांक भाजी बियां आणि चारा दिल्लो आसा. त्याचप्रमाणे वन खात्याच्या माध्यमातून 3000 झाडां, शेतकी खात्याच्या माध्यमातून 5000 झाडां आणि आता परत 2000 झाडां. आणि हेचे खातीर आमचो आमदार सदिनाच आमचे बरोबर आसा. ते पुजेची साहित्य म्हणजे सगळ्या तरेचे म्हणजे गौरी पासून सगळे ज्यो देवाक लागतात हे सगळे साहित्याची बॉक्स गेल्या वर्सा कमी प्रमाणात केल्ले अंदाज नासलो, पण ह्या वर्सा ठरोवन म्हणजे ह्या मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायती आसात आणि 9 पंचायतींनी 46 बूथ आहात. ह्या सगळ्या आमच्या 46 बुथाचे अध्यक्षांक जबाबदारी दिली, नांवां काडलेली आहेत, जेणे करून कळून चुकले की मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायतींनी 3500 म्हणजे 3500 घरांनी गणपतीचे पूजन करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.